गोंयांत आतां 3 जाग्याचेर MLA इलेक्शन जावपाचें आहा, 2 MP आसा, पण अजून पर्यंत काँग्रेसींनी आपलो आमदार कोण आनी MP कोण हेजेर अजून थारो जावना. फाल्यां परवा कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, तरी सुद्दां ह्या काँग्रेसकार सदांच लेट रावतात आनी आमदार कोण तो करिनात. थोडे कार्यकर्ते आसा ते Aच्या फाटल्यान आसा, थोडे कार्यकर्ते आसा ते Bच्या फाटल्यान आसा. अशें करून मागीर जेन्ना एक आनी बीक दिनासतना सीक पळय दिता तेन्ना दोनूय कार्यकर्त्यांची झगडी जाता आनी अशें करून काँग्रेसचो जो मनीस आसा तो जिखून येवपाचो उरता. तिसरी गजाल एक आसा की MP जो जावचो तो खरोच बरो आसचो. यांच्यांनी पयलीं पासून ठरोवपाक जाय. म्हाका रिक्वेस्ट करपाच्या गिरीश चोडणकराक, बाबू कवळेकराक, तशेंच तेंचो दिल्लीचो प्रेसिडेंट जो आहा राहुल गांधी, तेकाय सांगपाचें अशें आहा की जितले बेगीन जाता तितलो तुमी एक मनीस अमक्या जाग्यार इलेक्शनाक हो रावतलो अशें म्हणून एक 4-5 म्हयन्या पयलींच तर तेका एक मनशाक जर तयार केलो जाल्यार तो तितलो काम करपाक तयार जातलो. कार्यकर्ते सगळे तेच्या फाटल्यान लागतले, कार्यकर्त्याच्या हातून तेजी मुळां पळां घट जातली आनी अशें करून तो कार्यकर्तो जो MLAक रावतलो जावं MPक रावतलो तेका जिखून येवपाक 102% चान्सीस आसता. सदांच लेट करतात आनी हे काँग्रेसवाले न्हिदून रावतात आनी हे अशें करिना. थोडे लोकांक अशें दिसता की काँग्रेसान अजून तिकीटच दिवंक ना, कोणाक फुडें काडलेलो आसता तो करना. आमी तुमकां सजेशन दिवपाचें न्ही, तुमचे कितलेशे कार्यकर्ते असे आसा जे तुमकां सजेशन दिता पण तुमकां ते मान्य आसना, पण तुमी ते आतां मान्य करून घेवचें पडटलें. तुमकां लोकांक दितलो आमदार जावं MP तो बरो आसचो आनी मजबूत काम करपाचे तेजे कार्यकर्ते आसचे, ते कार्यकर्ते अशे आसचे जे खरेंच ते लोक काम करतले. म्हणून कार्यकर्ते भितर झगडी नाका, कार्यकर्त्या भितर फूट नाका. हे असले करप तुमच्या पार्टीक धोका आसता. म्हणून परत एकदा हांव गिरीशाक जावं बाबू कवळेकराक रिक्वेस्ट करता की बाबा 3 जाग्यार तुमचो आमदार येवपाचो, ते आमदार कोण कितें कोणाक दवरतले तुमी, तेजो बॅकग्रावंड कितें काडा मरे आनी पटापटा करा मरे. तुमी बारीक बारीक मिटिंगे घेतल्यो म्हणून जायना बाबा. त्या मनशाक जो आमदार म्हणून रावतलो तेका काम करपाचो हे दिया, तेका बळ वाडयात तेजें, तेन्नाच कितें तें तुमी बरें करूंक शकतले. अदरवायज